व्हडल्या गोंया बाती आशिल्ल्या दुकराच्या फार्माक थळावे लोक विरोध करतात. थळावे म्हणटात दुकरांक लागून सरभोंवतणच्या लोकांक त्रास जातात. फार्माचो धनी म्हणटा चल्ला तो विरोध राजकी. फाटलीं 5 वर्सां फार्माक कोणेच विरोध केलो ना. विदाउट कलेक्टर ऑर्डर तेणे हे वाडो घातलेलो तो ओपन केला सकाळी 5 JCB हाडून आनी ती JCB म्हणल्यार पळय आहा हिंगा आहा ती भितर आहाली. तेन्ना आमी कंप्लेन केली पुलिशी वचून अमकी JCB भितर आहा आनी ते JCBची चावी हांवें काडली वचून. चावी म्हाज्या कडेन हाली आनी लोकां कडेन हाली. ती चावी आतां आमी कंप्लेन करूंक आनी तेणी एक अंडरटेकींग दिली. आमी सजमता होरेंच आमी JCB येयलेली फातर काडून आनी ती आमी फातर पत्ते घालता आनी JCB पत्ते वत्ता म्हूण ते आमचे कडेन बरोवन दिलेलें आहा. आनी आमी हो इतलोय लोक भाटयेचो ताका ही गार्बेज व्हरोंक दिवपाक ना. कळ्ळें तुका न्हू दिवपाक ना म्हणल्यार दिवपाक ना. आमी मरोंक रेडी आहा पूण ताका गार्बेज व्हरोंक दिवपाक ना. सगळें इल्लीगल तेंचें घर सुद्दां इल्लीगल आहा तेचें. कॅटल साडले पोसपा ती इल्लीगल. तेका कोण हाड म्हणलोली इतली दुकरां 40 दुकरां 50 गायो कोणा सांगून हाडले कोणी करूं लायलोले तेणे हेवटेन हाडून हाय ती तेणे खुंयच्यान हाडलाय म्हण आमी नकय तेंका पोंयांतुल्यान वाट आहली पयली तेका येवपा वचपाची पावसान तिने दर्यांतुल्यान ते वाटेन कोत्तालो तो त्या लोकांनी तेंक भायर गायले खंय तेका हे सायडी नाका अशें म्हण तेंच्यान हें केलें. आतां आमी फुडें चल्लाय न्हय हिंगा आमी दिनाय तेका हें आमची सगळीं घरची भाटां बेसां लोकांची सगल्यांची एक लोंदर आहा हिंगा ह्या हितून भितर कोणूय येवंक जावपाना. आनीक भितर येवत आठवण जातली आनी ह्याक आनीक तूं उलयना तुका सांगता हिंगा आटेर कोण येवत उज घालून लागतले. आतां गाडी कितें येवत उज घालून लागतले. नगरसे काणकोणची मसणभुंयची परिस्थिती सापूच वायट जाल्या. काणकोण पालिका ह्या मसणभुंयचेर मात्तूय लक्ष दिना. त्या खातीर लोकांक लांकडां हाडपाक बरेच त्रास जातात. पालिकेन मसणभुंय सुदारपा खातीर यत्न करचे अशी मागणी काणकोणकार करतात. पळयात बबेश बोरकाराचो रिपोर्ट. कशी उरचें दिसता तुमकां लांकडांची वेवस्था बी थंय उरपा जाय. लांकडाची वेवस्था थंय उरपा जाय आनी ती स्मशान भुमी ती पळय आसा थडगी ती सारकी ना ती सारकी करून करपा जाय आनी मातशी निवळ करून घेवपा जाय न्ही. कित्याक लागून अशें दिसता तुमकां? हें लक्ष जावना न्ही कोणूच. पयलीं तुमी तें लांकडाची तें कित्याक लागून तांकां खबर करता मागीर बंदच केलें. म्युन्सिपालिटी तुमकां बी कितें दिताले तेजें? म्युन्सिपालिटी म्हळ्यार कितें जालें थोडे तेंप हांव पळयतालो म्हळ्यार कितें जालें कोण चावी म्हाजे कडेन आसली चावीच काडून दिवपाची म्हळ्यार 200 रुपया म्हाका दिताले म्हयन्याक फक्त चावी हांव दवरतालो कोणाक व्हरतालो. मागीर मदीं कितें जालें ताणें म्हाजे कडेन चावी दिवपाचें बंद केलें म्हाका कितें दिवपाचें बंद केलें. मागीर हांवें तातूंत लक्ष काडलें. आतां सद्या देखरेख कोण करिना. कोण करता म्हाकाय खबर ना तेंच कोण करता. काणकोणच्या म्युन्सिपालिटी वॉर्डांतल्या 10 वॉर्डां भितर चडांत चड जी गरजे पडटा लोकांक ती ही नगरची ती स्मशान भुमी. पूण आमी पळयलां की हांगा सामकी निवळसाण कांय ना. सगळीं झाडां झुडपां वाडलेलीं आसात. म्युन्सिपालिटी जें स्ट्रक्चर उबी केलां तें सारकें जाग्यार ना तेजी कांयच देखभाल करप जायना. हांगा जेन्ना अंत्यविधी कोणी लोक येता तेन्ना तांकां उदकाची वेवस्था हांगा ना लांकडाची वेवस्था ना. ही वेवस्था करून दिवची लोकांची खूब मागण्यो काणकोण पालिके कडेन आशिल्ल्यो कितलींशीं वर्सां पूण आजून कांय कोणाले मागणी कांयच पुरी जायना. थळाव्या लोकांची मागणी आसा की बेगोबेग ह्यो मागण्यो मान्य करून लोकांक अशी सोय करून दिवची. प्रुडंट मिडिया खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकर. मँचेस्टर सिटी आनी चेल्सीचो आदलो फुटबॉलर टॅरी फिलन सध्या सेझा फुटबॉल अकादमींत उदेंत्या खेळगड्यांक मार्गदर्शन करता. आयर्लंडाचो आदलो आंतरराष्ट्रीय खेळगडो टॅरी सध्या सेझा अकादमींत मुखेल मार्गदर्शक म्हणून काम पळयता. अकादमींतल्या आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेले खेळगडे तयार करपाची मोख अकादमीन दवरल्या. मात आय लीग क्लब अजूनय भायल्या स्ट्रायकरांचेर निंबून आसात हाचेर टॅरीन हाच्या उक्तायला. I tried to lend a hand to them of what my knowledge and background is and what I've achieved when I was a young boy. So, you know, if you can give back to young going boys, that's what we're trying to do. You know, for me, it's about developing, you know, and I'm listening to a few comments there. It's about developing. If we can develop players to then play in our U20 side and then from our U20 side to give them the chance to be professional footballers in the first team, then that's a goal for us. That's our objective. And then anything from there, if they go to another club, a bigger club than us, then that's brilliant. We have set our objectives. So for us, it's stability. It's getting them players thinking for themselves
on the field, getting the coaches thinking for themselves and all. And that's what we've tried to bring a little bit of. And, you know, how can we change them and mould them how we want them? What type of players are we looking for? As down to systems, systems are only as good as the players. You know, in Europe they play 4-4-2 in England. In Spain they like to play a 4-2-3-1. So systems are only as good as the players. If we've got the players, then we'll mould them around the system. And we'll use all systems within the academy, so every player then knows to be able to adapt to them, and the coaches. So, you know, from my perspective, my year, yeah, it's been a good year. There's still a lot more work to do, and you know, it's I think the players are understanding where I come from, that I want hard work of the players first and foremost. If you've got hard work, you can go forward. If you haven't, then, you know, we're not going to go nowhere. So, and that's the same for the coaches and the administration staff. We want to build something. You know, are we going to end up in the I-League? Maybe not. But if we can build players, exciting footballers for other teams and for other parts of the world, then that's what we're going to try and do. And that's not going to be overnight. That's going to take time. It's going to take patience. And that's what I'm seeing at the moment within the football in India. You know, we've got to be more patient. We look at the I-League teams. Most of the players are foreigners up front. Can we not develop our own good own Indian strikers? And that's up to every academy. Why not? I think why not? We've just got one young lad who went for trials for the U18's Indian side. You know, we've had Johnny Chang there in the U20, the U19 side. So we have produced players, you know. Are these world top players? Maybe not. But as long as our objectives are to treat them with respect and humanity, and we can get them from A to B to C, then that'll be us, you know. And I'm happy with the way things are going at the moment. तुमकां ह्यो खबऱ्यो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.